गोंय सरकारान अधिकृतपणान कुशावती हो राज्याचो तिसरो जिल्लो म्हूण जाहीर केला। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत उलयतना ही माहिती दिली। राज्याच्या प्रशासकीय उदरगतीच्या नदरेन हे महत्वाचे पावल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तिसऱ्या जिल्ह्याचो तिसरो झेडपी अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाची बेगीनूच निवड करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। राज्यात तिसरो जिल्लो स्थापन करपा विशीं मंगळारा सर्वपक्षीय आमदारांची बसका जाली। काणकोण, धारबांदोळा, सांगे आनी केपें ह्या तालुक्यांचो आस्पाव ह्या जिल्ह्यात आसा। केपें ह्या जिल्ह्याचें मुख्यालय आसतलें। बुधवारा मुख्यमंत्र्यान तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव कुशावती अशी म्हणून घोशणा केल्या। केपेंच्यान व्हांवपी कुशावती न्हंयेवेल्यान हें नांव दिलां। मजगतीं तिसरो जिल्लो करपाच्या निर्णयाक मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान येवकार दिलो। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकारान सांगलें। जाल्यार आमदार गणेश गांवकारानूय हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। वर्साच्या निमण्या दिसाचो सूर्यास्त पळोवपाक गोंयच्या दर्यादेगांचेर तशेंच हेर पर्यटन वाठारांनी पर्यटक तशेंच गोंयकार व्हडा उमेदीन दिसले। सोंपत्या वर्साक निरोप दितना सूर्यास्ता वांगडा सेल्फी फोटो काडटना लोकांची गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी। मजगतीं 31 डिसेंबराच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांनी खासा पार्ट्यांचें आयोजन केल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें। बर्च दुर्घटना प्रकरणात प्रमाणपत्र दितना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबित केले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच ह्या प्रकरणात संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्लो जाल्यार तांकांय कारणां दाखोवपी नोटीस जारी करून निलंबित करतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। मजगतीं ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वैज्ञानिक अधिकारी चैतन्य साळगांवकर आनी कनिष्ठ अभियंते विजय कानसेकर हांकां निलंबित केल्या अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत अग्निसुरक्षे विशींचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान सील केल्ले क्लब सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिल्ल्यान परतून सुरू केल्यात। परतून सुरू केल्ल्या क्लबा खातीर योग्य धोरणाची गरज आसा। सध्याचे परवाने योग्य नाशिल्ल्यान क्लबांक गृह खात्यान परवाने दिवचे म्हूण आमदार मायकलाचें म्हणणें। मजगतीं आमदार कार्लोस फेरेरानूय हे विशीं प्रतिक्रिया दिली। म्हापशांत 2 रेंट बाईक व्यवसायकांमदी वाद जावन दोगांयमदी मारबळी जाली।
या प्रकरणात अटक केलेल्या समीर पेडणेकर या दुबाविताक 5 दिसांच्या पोलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. समीर पेडणेकर या दुबाविताक म्हापसा पुलिशेन अटक केली. मारबळे प्रकरणात बस्तोडा वाठारांतलो नितेश खानोलकर या वेवसायिकाच्या कानाचो भाग तुटून पडिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. काँग्रेसीच्या आढावा बसकेत कुठ्ठाळे ब्लॉक अध्यक्ष पीटर डिसोजा हांका पक्षाचे पदाधिकारी अलान्सियो सिमोइश हांणी मारबळी केली. देखून आता काँग्रेसीत अंतर्गत वाद आशिल्ल्याचे परतून एक फावट मुखार आयला. या प्रकरणात पीटर डिसोजान पुलिशेत कागाळ दाखल केल्या. या प्रकरणा खातीर आता काँग्रेस पक्षात खवदळ पडल्या. दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेत आपल्याचेर केल्ले क्रॉस वोटिंगाचे आरोप पुराय फटीचे आसात, अशें आपाचो जिल्हा पंचायत वांगडी आंतोनियो फर्नांडीस सांगता. आपल्या पक्षान आपल्याक भाजपाक विरोध करून काँग्रेसीच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाचे निर्देश दिले. ते प्रमाण आपणे काँग्रेसीक मतदान केलां म्हणून आंतोनियो फर्नांडीस सांगता. मजगती काँग्रेसीचो सावियो डिसिल्वान आपल्याचेर आरोप जाल्ल्यान नाराजी उक्तायल्या. मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्षाक 16 मतां मेळिल्ल्यान एक मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचे कोफुसांव निर्माण जाल्ले. तुयेचं सामाजीक भलायकी केंद्र नव्या तुये हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक तुये हॉस्पिटल कृती समितीन खर विरोध केला. तुये हॉस्पिटल जीएमसी हॉस्पिटलाक लिंक करात अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. नाजाल्यार 12 जानेवारी सावन उपोषण करतले अशी शिटकावणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन दिल्या. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी बुधवारा सोपूत घेतलो. जिल्हा पंचायत म्हणजे सत्ता न्ही तर ती जबाबदारी जावन आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्हा पंचायत वांगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर बेगीनूच वेवस्था करतले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें.
इंदोरच्या भागीरथपुरा वाठारांत साठोवन दवरिल्लें उदक पियेल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयलें. तशेंच कांय जाणांक उलटी आनी हेर लक्षणां दिसून आयिल्ल्यान उपचारा खातीर तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. थंयचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी मरण पाविल्ल्या फामिलींक लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां. तशेंच हॉस्पिटलांत उपचार घेवप्यांची रक्कम फारीक करपाची घोशणा केल्या. मंगळारा दिल्लीच्या शहीन बाग वाठारांत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार दाखल जावन उजो पालयलो. उजो खंय सुरवातेक पार्किंग वाठारांत सुरू जालो. ह्या अपघातांत एका जाणट्या बायलेक दुर्दैवी मरण आयिल्लेशें कळटा. 2 चारचाकी आनी 4 दुचाक्यांचे मात लासून गोबर जाले. दिल्लीत मंगळारा दाट धुकें पडिल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास जालो. दाट धुक्याक लागून येरादारी करप्यांक लेगीत आडखळ जाली. तशेंच धुक्याक लागून विमान सेवा लेगीत रद्द जाल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाली. तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत प्रवाशांक आडखून उरचें पडलें. उत्तराखंडाच्या चामोली जिल्ह्यात 2 लोको ट्रेनींमदीं टक्कर जाल्ल्यान 50 ते 60 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेत जिवीतहानी मात टळ्ळी. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मुंबईत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. तशेंच AQI लेव्हल 358 आसा. हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. हाका लागून थळाव्यांनी भायर फिरता आसतना तोंडार मास्क घालून फिरचें.
राजस्थान पोलिसांनी टोंक जयपूर महामार्गावर धाड घालून बॅटरी वायरी आणि हेर साहित्य जप्त केला. मेल्ल्या माहिती प्रमाण 200 बॅटरी आणि 1100 इलेक्ट्रिक वायरी जप्त करून कारूय बी जप्त केल्या. तसेच दोगांक ताब्यात घेतल्यात. न्यू इयराच्या फाटभुंयेर ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा. दिल्लीच्या गुन्ह्या फाट्यान घोळे वखदा तस्करी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या एका टोळयेचो पर्दाफाश करून 2 दुबावितांक ताब्यात घेतल्या. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण वट्ट 10 करोडाचे हिरोईन जप्त केला. पंजाब सरकारान सगळ्या शाळांनी 7 जानेवारी मेरेन शाळा बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. पयली 31 डिसेंबर मेरेनूच भुरग्यांक ही सुटी जाहीर केली, पूण बरीच थंडी पडिल्ल्यान सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे कळटा. तेमवाडा मोर्जे दर्यादेगेर आनीक एका ऑलिव्ह रिडले कासवान 135 तांतयां घाली. ह्या आदी ऑलिव्ह रिडले कासवान 99 तांतयां घाल्ली. आता मेरेन ह्या हंगामात 2 ऑलिव्ह रिडले कासवान तांतयां घाली. फाटल्या वर्सा 206 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी दर्यादेगेर तांतयां घाल्ली. पेडणे वाठारांत दिसा उजवाडा जावपी घरफोडी रॅकेटाचो निमणे पेडणे पुलिसांनी पर्दाफाश केलो. पुलिसांनी रोहन पाडवळ आणि जगन्नाथ उर्फ केतन बागकार ह्या दुबावितांक अटक केली. बँक, फायनान्स कंपनी आणि दुबावितांच्या घरांतल्यान सुमार 53.68 लाख रुपयांचे भांगर, लॅपटॉप आणि हेर चोरयेक गेल्लो माल जप्त केलो. दोगूय दुबावितांचो पेडणे वाठारांत घरफोडीच्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली.
राज्यात सध्या काळजाच्या दुयेंसान वाढ जावपाच्या प्रमाणांनी वाढ चालली आसा। खास करून बायलांक काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जाल्या। तशेंच बायलांमदी ब्रेस्ट कॅन्सर, लंग कॅन्सराचे प्रमाण सापडटात। खरें म्हळ्यार हार्ट अटॅक येवच्या वेळार काळजान दूख जाणवता, पूण बायलांक काळजान दुखना अशा भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला। दिसपट्टे सोरो पियेल्यार माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय उप्रासता। पयलींच माउथ कॅन्सर मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा। वयल्यान तंबाखू खायत जाल्यार भलायकी इबाडपाक शकता। दर वर्सा 19,979 जाणांक तरी माउथ कॅन्सराक लागून मरण येता। सगळीं ही व्यसनां बंद करीत जाल्यार भलायकी बरी उरतली म्हणून दोतोरांचें म्हणणें। आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता। आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर लेगीत जावं येता। आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो वायट परिणाम जावं येता हें तांकां खबर नासता। देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां। राज्यात किडनीच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या प्रमाणात बरीच वाढ जाल्या। पुराय भारतात सुमार 800 लोकांक तरी ह्या दुयेंस निर्माण जाला। चड करून 40 वर्सां उपरांत ह्या दुयेंसाचो त्रास जाणवता। सोरो पियेल्ल्यान तशेंच सिगार वडिल्ल्यान हें निर्माण जाता। वेवस्थीत आहार, व्यायाम आसल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाढ जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो।